बिकॉज सर सध्या श्रावण सुरू आहे हांवूय नुस्तें खायना श्रावणात ओके बट एक गजाल खरी आसा की गोंयकाराक फीश करी रायसा शिवाय जायना नुस्तें म्हणटा तें जायत आणि तें नुस्तें जाय म्हणून ह्या हावजान प्रत्येक फावटी नुस्तें ह्या विशयाचेर वेगवेगळे फावटी डिस्कशन येयलां फाटले फावटी तो झगडटालो की ताका सबसिडीज कित्याक दिना काय म्हणून आमी सबसिडी चालू केली दिवपाक आतां कंट्रोल दिल्ल्यातून रायट आहा बिकॉज सर नुस्तें आहा तें दोन तरेन एक्सपोर्ट जाता एक डायरेक्टली फीश एक्सपोर्ट जाता एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन हांवें जितकें घेतलें दुसरें प्रोसेस करून एक्सपोर्ट जाता आनी प्रोसेस करूनय एक्सपोर्ट जाता तें नुस्तें विशेश करून गोंयांत जे खायना प्रोसेस आहा तितू जायत मागीर दुसरें आहा फॉर्मेलिन आहा तेचो नाका फ्रेश जे ट्रॉलर हाडटा गोंयकार कोनाय ते गोंयकार बोट कोनाय त्यो गोवन बोट्स डोंट डू इट आनी ते कॅनान तूं टुना बिना ते नाका गोंयकार हायना ते सगळे बस ते कॅन्ड टुना हायना तूं फकत एक आन्सर दी की तुवें सबसिडी दिले विल यू ब्रिंग अ पॉलिसी टू मेक शुअर गोवन्स गेट दीस फीश एट सबसिडायज रेट्स बिकॉज सगळे तोच उलयता दुसरे वाटेंतल्यान ते प्रोसेस करून जे एक्सपोर्ट करता हांगासर पळय न्ही तेजेरूय तोच उलयता हांव उलयना ताजेरूय बी परत म्हणजे सबसिडीच्या विशयाचेर उलयता प्रोसेस करता तेजेरूय उलयता ते स्पीकर सर एक म्हणजे नो डावट एक गजाल खरी आसा की आमी पॉलिसी डिसिजन घेता इन फ्युचर गोंयकारांक कशा पद्दतीन सबसिडायज रेटीन नुस्तें मेळटलें आमचें डिपार्टमेंट आतां पर्यंत तांकां मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत जी व्हॅन दिवपाक जाय ज्यो स्मॉल गाडयो दिवपाक जाय सगळो सपोर्ट सातत्यान सरकार करीत आसा म्हणजे स्मॉल फिशरमॅन पासून तो व्हडलो सुद्दां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सबसिडीज व्हडली बोट घेवपाक सुद्दां सबसिडी जी आहा पळय ती दिता बट अजून पर्यंत आमी पॉलिसी फ्रेम करूंक ना की तेंच्यांनी नुस्तें कितलें ताका नुस्तें मेळ्ळें आनी ताचो कितल्या मोठ्या प्रमाणात ते गोंयकारांक कशें दिवपाचें ही पॉलिसी इन प्लेस ना बट ती इन लॉंग रन ही पॉलिसी जी आसा केन्ना हाडलो तूं पॉलिसी लॉंग रन श्री विजय दिसता दिसता पॉलिसी हाडपाना हे 2 दिसांनी हे सेशन जातले मागीर 6 म्हयन्यान मेळटले येस बस बिकॉज सर 6 म्हयन्या भितरूच पॉलिसी हाडटा हांव डिसायड करता कितें पॉलिसी हाडपाची तेन्ना 6 म्हयन्या भितर पॉलिसी हाडटा